मित्रांनो, आता विचार करपाची गरज आसा, उठाव करपाची गरज आसा की हे कायदे आमकां दुरुस्त केले नाका. जे कायदे आमच्या पूर्वजांनी झगडून झुजून घेतलेले ते कायदे आमकां मेळपाक जाय, ते भशेन संघर्ष करपाक जाय. सो असे खूबशे बदल हे सरकार हाडून सोदता आनी कोणाच्या फायद्याक. मातसो विचार करात, हे बदल कोणाच्या फायद्या खातीर येता. हे बदल काही कॉर्पोरेट घराणी आसा, 9 कॉर्पोरेट घराणी, अदानी, अंबानी आणि बाकीचे त्यांच्या फायद्या खातीर. ताका आमी विरोध करपाक जाय. येता ते दीस संघर्षाचे आसपाक जाय. येता ते दीस दिसपट्टे आमी रस्त्यार आसपाक जाय. आयज गोंयची परिस्थिती कितें आसा. गोंयांत मायनिंग बंद केलें सरकारान, मॅग्युलेशन घातलेलें सरकार. ताका लागून हांव परतून परतून म्हणटा आमी जागोवंक जाय. हांकां कन्सिस्टंटली जागोवंक जाय. स्पेशल सॅलरी फंड तयार करीत कामगारांक कोणाक दिवना पगार इमिडिएटली दिले, गव्हर्नमेंटान रिकवर केले. कित्याक जायना. कामगारांनी वळवळ दिल्या काडपाक जाय. 4 महिने BSNL कामगारांक, कॉन्ट्रॅक्ट कामगारांक पगार कित्याक दिनासतना रावपाक जाय. आता ते BSNL बंद करून सोदता ह्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट. ह्या मोदी सरकारान कांयच दवरूंक ना. तुम्ही पळयला तुझ्या किंगफिशर एअरलायन्स बंद जाली. आता जेट एअरवेज बंद जाली. तुझे एअर इंडिया कामगार ते रडटा केन्ना बंद जायत काय म्हणून.